इलेक्शन असले पूण ते हे जावना अनअपोज जावना दोन नॉमिनेशन येयली सरपंच आनी इलेक्शन मागीर वोटींग जालें वोटिंगांच्यान 4 against 3 आनी दोनूय सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच येयले दोन नॉमिनेशन येयली दोनूय पोस्टार मागीर वोटींग प्रोसेस घेवचो पडलो बाय सिक्रेट बॅलट तितून 4 against 3 दोनूय फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच एंड डेप्युटी सरपंच निवडून येयले. श्रीमती राजेश्री संदीप गांवकर सरपंच झाली आणि श्री नातालिना फ्रांसिस्को विसोस्कर डेप्युटी सरपंच दोगांयकूय 4 मतां पडली आणि ऑपोजिट 3 मतां. किती बॉल बी काय बॉल काय ना पीसफुल जाले. सुवातेर हांव सगळ्या वांगड्याक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणे म्हाका म्हाजे फुडाकार घेवपाक तेणे म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी हांवें हें पावल उचललें कित्याक लागून 2 वर्सां हांवें पंचायतींत काम केलें. म्हाका दिसलें की पंचायतींत कितें चलता तें योग्य ना म्हणून हांवें तांकां सांगलें हांव तुमकां जॉयन जाता कितें आसता आमी सगळ्यांनी फुडें चलोवया आनी कितें कामां करपाचें आसा ती आमी सगळ्यांनी मेळून 7 मेंबरांनी मेळून आमी एकठांय जावन करचें न्हू. हेंच म्हाजें म्हाका सगळ्या कडेन हें इतलें सांगान सांगपा म्हळ्यार न्हू संवसारांत देव आसा कळ्ळें न्हू. ही जी हुकूमशाही पळय बारोडा पंचायत चलताली जे जेन्ना आमी आमचें पॅनल केल्लें तेणी वर्सान 2 जाण आमचे व्हरोन थंय पंचायत केल्ली आनी इतली लोकांक जे मुगे कोण मनीस आसा तांकां त्रास एनओसी दिवप ना ते 2 मनीस तांकां दवरप केसी उदकाची लायफ सगळें सारकेल्ल्या पासून त्रास करप आनी हुकूमशाही चलताली पंचायती. सो हांव आयज सकाळची दिता आमगेले सरपंच शास्त्री गांवकार एसटी समाजाचे आमच्या गोठो केले तो सरपंच जाव आपल्या एक ते कोता म्हणून एक वर्स पासून ते आमदारान ते करूना त्या फोटो वेचून दिवप अशें ते फोटो काडले यो आनी बरें घर काम करया तें जावन येयलें आमचे बरें आनी आपल्या तुमकां आपल्या कितें काम जाता तें सारकें जायना कांय पंचायती एक आमचें काम जायना हें जायना म्हणून पंचायती काम तुका पॉलिटिक्स लागना पंचायती खूब पावर तो यूज करून जावपाक जाय आनी तेणें आतां येवन तेणें आज आमगे पंचायतीक पारोडा पंचायतीक एक सरपंच जालें गुडी पारोडाचें हांव सपास कितें फर्स्ट टायम एसटी समाजाचे गुडी पारोडा आमगे गुडे साकून तें जालो आसा तेका सपासकी ते भाशेन आमगे नाताळटा तो सदां म्हज्या मनीस सदां 2007 पासून त्या टायम बसून बसना म्हणटालो इलेक्शनाक पूण हांवें तेका बसून पंचायत हाडलो आनी फर्स्ट टायम तो भितालो डेप्युटी जावपाक मागीर शेवटी तो फुडें सरलो आनी डेप्युटी सरपंच जालो.